आलेली आसा सायक्लोन येवपाचो आसा। कोणूच पॅनिक जावं नाका। लोकांकडे एक विनंती आसा, कोणूच पॅनिक जावं नाकात। आमची रेस्क्यू टीम बेगीतल्या बेगीन हांगासर येतली स्पॉटार। आताच एक मेसेज येयल्ली आसा की सायक्लोन येवपाचो आसा, कोणूच लोक पॅनिक जावं नाकात। आमची रेस्क्यू टीम बेगीतल्या बेगीन हांगा पावता स्पॉटाचेर। बागवाडा पिळगांव हांगा रिवरीत 3 जाण गरोवपाक गेले ते स्टक जाल्ले आसा। सो आमकां रेस्क्यू बोट विथ लायफ बॉय लायफ जॅकेट घेवन इमिडिएटली मातशें टर्न आउट जावचें। रेस्क्यू टीम भोवात आसा मदीं, तांकां आवाज येवन तुमचो आवाज करा, एक कॉल दिया। रेस्क्यू टीम भोवात आसा तुमच्या मदीं। जे कोण खंय स्टॅग्नंट जाल्यार, जे कोण आडकोन उरल्या, झाडाक खंय धरून रावल्या, उदकान आसा, तेंच्यांनी आवाज दिवचो। रेस्क्यू टीम भोवात आसा, फायर रेस्क्यू टीम भोवात आसा तुमच्या कडेन। टाइम आसा रिएक्ट करपाक, बट जेन्ना खरी फ्लड जातली तेन्ना इतलो टाइम आसना रिएक्ट करपाक। दीस स्मॉग एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड वायटल, बिकॉज पिळगांव अशी हिस्ट्री आहे की हांगा फ्लड जातात तेन्ना आमचे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कशें आसपाक जाय, ऑन ग्राउंड आमचे टीम कशी एक्टीव आसपाक जाय आनी कशी लोकल लोकांक घेवन तेंचो हेल्प घेवन गायडन्स घेवन कशें लोकांक रेस्क्यू करून सेफ जाग्यार व्हरपाचें हें काम आमचें, कळ्ळें न्हू। त्या खातीर हो मॉक ड्रील आयज ऑर्गनायज केल्लो NDMA इन असोसिएशन विथ स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट। आनी जशी आमकां इनपुट्स मेळटा फ्रॉम ऑल द लोकल पीपल एंड ऑल द लायन डिपार्टमेंट, हो ड्रील आमचो खूब सक्सेसफूल जाला। खुबशे आमचे पॉयंट्स आमकां आयज कळ्ळे की कितें आमची स्ट्रेंथ आहा, कितें आमची विकनस आहा आनी कशें कितें इन रियल टायम सिच्युएशन रेस्क्यू करप लोकांक तें। सो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमची फायर टीम, पुलीस टीम, हेल्थ टीम आनी बाकी सगळे लायन डिपार्टमेंट जे हांगार आसा सगळ्यांनी आपलो डेमॉन्स्ट्रेशन बरे भशेन केला। आनी होपफुली जेन्ना रियल टायम सिच्युएशन अरायज जातली तेन्ना हेज्यान बरें आमी हितून कितें मिस्टेकी जाल्या ते शिकून हेज्यान बरें आमी आउटपूट दिवन डिजास्टराक टॅकल करतले।